Page 8, A17, Kaliantami Donia Patka. Kalianami Donia Patka Sabar. I see Kubsar Zata Sobe Mazar. Duki Vonasa. Ja powiedza giar, I sopun betek koram katoya. देव बरो दिसतो तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी हेर जी आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसान वांटो घेतात तांकां मायमुखाचो येवकार. आयज आमी हे मीस Achilles de Mello हिचो बर्थडे आसा, तो तिचे पासत आमी मागया. सांतान मिरांडा हिच्या ओतम्या पासत आनी मानुएल फ्रांसिस्को फेरांव ताचे पासत आनी पुलगोतिरींतल्या ओतम्या पासत भेटयता मिलाग्रीन वाज. ही मागणी आनी तुमची खाजगी आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेतना भक्तीन आमी जेजूक अणभवंक आमचें काळीज ताका सगळें समोर पुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. सर्वेस्पराची सुमूर्त संपूर्ण आत्म्याची गोठाय, सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्यांची जाणवाय वय आमकां सर्वेस्परान भरपूर सांगलेलें आसा, आयकलेलें आसा, आमच्या मनांत तें आसा, पूण खूब पाटी ते भाशेन आमकां त्या त्या वेळार वागोंक जायना, जियोंक जायना. आमी बोगसणें मागया, देव आमकां सदांच बक्षिता आनी परतून आमकां आपल्या मार्गार चलोवंक कृपा दिता. आमी ताचे कडेन मागया. हांव पातकी सोरपदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बघून आशिर्वाद घेवया. सोरपदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सासणाच्या बापा, आमची काळजां बदलून तुजेशी ओडून घे. फकत तुजें राज आनी ताची नीत सोदून प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोजेसान लोकांक म्हणलें, सोरेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसाक हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फॉर्मायता. सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सोरेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो धरतल्यात, ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सौजे माजार सोरेस्वरा विशीं तुमी आयच्या दिसाक सांगलां. आनी तुमी आपल्या भासावणी पोरमोणे जोडलोली आपली काशा पोरजा म्हूण सोरेस्पोरान आयच्या दिसाक सोबे माजार सांगलां. ताचो उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगळे रचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताच्या भासावणी पोरमोणे सोरेस्पोराक भेटयलोली पोरजा तुमी जातल्यात.
देवाचें उतर देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराची समृद्ध सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस्त म्हणुया. सर्वेस्पराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सोरेस्पराची समृद्ध सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान तांकां सोदतात ती कोरेंच सुकेस्त. जबाब सोरेस्पराची समृद्ध सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुज्या कायद्या सांबाळूंक तुवेंच तें पोरगोट केलें. तुजे कुशेक सोदतां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब सोरेस्पराची समृद्ध सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस्त. तुज्या प्रमाणीकपणाचे नेम शिकूंक खऱ्या काळजान तूं दिनवासतलो. तुजे आज्ञा पाळूंक म्हजी खुशी म्हाका कधीच सांडूं नाका. जबाब सोरेस्पराची समृद्ध सांबाळटात ती कोरेंच सुकेस्त. उडगार. पळयात शुभ वेळ होच तो, तारुणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. एकदां जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश दवरतलोय अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापायची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदय सोकोत्ता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतेल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोळकार तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणींकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन बावडती लेगून अशें करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सदांच आमी पळयता की जेजू जें आमकां सांगता तें जेजूच आमचें सगळें पाळटा. जेजू आनी बाप एकपणान जियेतात. म्हणटूच हो जेजू आमचें सगळें आहा म्हणटूच आमकांय तातूंत ताच्या जिवितान भाग आसा. तर आमचें जिवीत ताचेच सारकें जावंक शकता. फकत इतलेंच आमी करूंक जाय, ताका आमी आजीर जावंक जाय. आनी आजीर तर जायत आदल्या कोरानान अशें सांगलेलें आसा, तो आमचें सगळें करून काडटलो. आमी थोडोच तोकस घेवंक जाय, बाकीचें तें सगळें करता तो. हे भाशेन जावच्याक ताणें आमकां ही आज्ञा केल्ली आसा. म्हणटूच जेन्ना आमी जेजूके कोटून रावता आनी दुसरीं आमकां वायट करतात, तांकां तें आजून समजोंक ना की आमी सगळीं जाणां एक म्हणून. ताका लागून तांच्या दोळ्यांचेर साय आयिल्ली आसा आनी आमी तेच भाशेन करता. तांचेर आयिल्ली आसा खरी, पूण आमचेरूय आयिल्ली आसा आनी आमी तक्रार करूंक लागता. पूण हें सोंपें न्हय. हे भाशेन जिवपाक सोंपें न्हय. कित्याक लागून सोंपें न्हय? कित्याक इतलेंच सगळो गोत आमी तो ताच्या एकवटान रावत, तें इतलें सोंपें पूण सोंपें न्हय. ताका आमी तर हाजीर जायत, बाकीचें सगळें सोंपें, पूण तें करपाक इतलें सोंपें आहा तेंच जायना आमचे कडेन. ताका लागून सदांच आमी कृपा मागूंक जाय आनी देव कृपा दिता. आमी कितलीं तर पयस केली जाल्यार तो आमकां सोडिना. हे भाशेन एका भुरग्याच्या जिवितान घडलें. तो आतां सांत जाल्लो आसा, पूण 1900 ताचें जिवीत जाल्लें. म्हणटूच हो कोण
ताचें नांव फ्रांसीस पोसेंती. ताचो बापूय आसिसी म्हणटा पळय, फ्रांसीस आसिसीचो आसा न्हय, थंयसर तो गव्हर्नर कसो आसलेलो. पूण मागीर ताका स्पोलेतो म्हणटा पळय थंयसर सगळो कारबार चलोवंक दिलो. ताका 13 भुरगीं आसलेलीं, वो 11वो. म्हणटच कितें जालें, हाचो पाय एकदम दिवसपणी त्या काळार तो मिसाक सदां वेतालो. गव्हर्नर आसलेलो पूण मिसाक वेतालो. मिसा आदीं 1 वरभर मागण्यांत आनी वाचपां कोत्तालो तो. मागीर भाग घेतालो, आपलो वार कोत्तालो आनी सांगे पोत्तून जेजूशी येवन पवित्र बुजोवन 1 वरभर सारतालो. इतलो दिवसपणी आसलो. पूण इतलीं भुरगीं आसलेलीं. वो 4 वर्सांचोच आसतना माय मेली. पांय निराशे जावंक ना. निराशेपणां येयलेलें ताचेर. पूण तो भावार्थी आसलो म्हणून सगळ्या भुरग्यांक ताणें बरे भशेन शिकयली. हो चेडो मातसो मस्ती कोत्तालो. ताणें ताका म्हणलें तूं बरी देख दिली आनी ताका एक म्हणलें पाद्रीक सांगलें मातसो ताचें पळय म्हणून ताका शिकवण कर दी. तो शिकलो बरो. पूण तरी पूण संवसाराची ओड आसलेली ताचे मदें. तो नाटकां, तियात्र तातूंनी आनी हे भाशेन मौजां मारतालो मातसो. एक पाटी तो दुयेंस जालो. दुयेंतान तो सायबिणा म्हणूंक लागलो, हांव तर बरो जायत जाल्यार म्हजें जिवीत हांव सगळेंच देवाक ओंपयतलो. बरो जालो तो, पूण परतून विसरलो. दुसरे पाटी तशेंच जालें. आतां दुसरे पाटी तशें जाल्या उपरांत मागीर कितें जालें, स्पोलेतो म्हणटा पळय थंयसर एक जोरी आयली. आतां कशे भशेन आमी सगळीं जाणां भितर आसा तेच भशेन मरोंक लागलो लोक. म्हणटच सगळ्या लोकांनी एकवटून म्हणलें, सायबिण माय ताका एक बरें हें दिल्लें, पिक्चर दिल्लें 12व्या शेंकड्यांत. तो ताणें कितें केलें, सायबिण मायक विनंती केली आमकां वाचय म्हणून. तिणें वाचयली आनी तेणें कितें म्हणलें, आमकां तर वाचयशें जाल्यार आमी व्हडलें पुरसांव काडटलें आख्ख्या आमच्या शारांत. आनी त्या शारांत ही इमाज वताना लोक ते सायडींतल्यान वेताना म्हणजे इमाज वेताना दिमी घालून तिका नमस्कार करतालीं, आर्गां दितालीं. आनी हाणेंनूय तशेंच केलें. पूण कितें जालें, सायबिण माय ताचे कडेन पळोवंक लागली आनी ताका म्हणूंक लागली, कितलो गोत्रे तूं अशें कोत्ताय, पुरो ये आतां तूं जाव, मोटवाशें जाव. रोकडोच उठलो आनी गेलो. हें केन्ना जालें, 1856 वर्सा. रोकडोच तो म्हणजे ते पॅशनर्स म्हणटा पळय ते मोटवाशी तांचे बरोबर वचोन जेजूचें जिवीत आनी ताचें तें आमचे धणवण ताणें केल्ली ताचेर नियाळ सायबिण माय बरोबर आपलें जिवीत सारूंक लागलो. सारकें शिस्तीन करूंक लागलो. ताका मागीर पाद्रीपणाचें दिवपाक हाडलें, ते ऑर्ड दिवपाक हाडलें. पूण तेन्ना खूब तोळमोळ जाली आनी हे तोळमोळीक लागून तो उरलो. पूण त्या दिसांनी तो मेलो. 24 वर्सांचो आसलेलो. 26 वर्सांचो म्हणत भुरगो मेलो तो. पूण ताणें ताका लागून खूब मिलाग्री जावंक लागले. आतां हालींच आनी एकलो असोच भुरगोच मेलोलो आसा आनी तोय खूब असल्यो मिलाग्री कोत्ता. म्हणटच हो कितें म्हणटालो जाणाय देवाक, म्हज्या आंगांत एक कुस्कूट पर्यान देवाचो मोग करिना जाल्यार तें कुस्कूट हांव कोडान उडयतलो आनी उमटितलो आनी तें भस्म कोत्तलो ताचो. हे भाशेन ताच्या मनांत आसलेलें. भयणीनो आनी भावनो, आमचेय मदें जी चिंतना भावना जी जेजूची ना ती आमी काडून उडोवया. पूण आमच्यान जायना. जेजूच आमकां मदत करता. ताचे मदतीन सगळें काडया आनी सारकीं जावया आमी. आनी तो आमकां मदत करतलोच, करीत आसा. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. हांव जेजू सगळें आमचें सगळें दवरून ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक लागया. आयचो एकूच दीस पुरो. प्रत्येक सुस्कारांत आमी ताका एकवटोन सगळें आमचें चिंतप, उलोवप, चलप, वावरप करया. आनी हे भाशेन कोत्ताना आमी सगळीं जाणां आतां जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटच तो आमचें आयकतलोच. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसांव आसा ती मनांत दवरया. कितल्या जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा
ती दिनवासतात आनी आनिकूय मागतात. तितल्याय पासून आमी मागया. आनी संवसारांत तरेचीं दुयेंसां आसात. कोरोना व्हायरस एक, पूण हें आमकां सगळ्या जाणांक खूब धमकी दिता. भिरांतीन आसा, तरी पूण वॅक्सिन आयिल्लें आसा, तर आमी देवा कडेन मागया हें सगळें थाऱ्यार येवच्याक. सुरपदेदर आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासून आमी तुका प्रार्थना उबारतना ती कोणवळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाली येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जणवायेन उजवाडाय. आनी जी वॅक्सिन आयिल्ली आसा तांचो बरो परिणाम सगळ्यांचेच जावच्याक आमी तुजे कडेन मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Dumpaco Zoso Pormol C16 page 35. Por mes mora vortana somestani betonci. Por mes mora vortana somestani betonci. Dumpaco zoso pormor domit sota sorcar tit sporbi amcindana ismora dushi muka. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपदितात देवा बापाक मानता तुसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची जिणेची भोक्ती तुका मानच्याक ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुज्या पुताक जेजूक आमी एकवटाव. ताच्या जिविता सारकें आमचें नवें जिवीत जावं म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकारीन सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवे मोनान आनी नितोळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान समोरूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा.
ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासादूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मनवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वफुतेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं जाणां आमची इंतेसां सत्तीं आनी लोकांनी आमकां विनंती केल्या तांकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजू बरोबर हे मागणें म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक पडलें आनी आतां हांगसर आसलेल्यांक आनी घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये पोरमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा. D17 पेज 56 D17. Jesu moja deva, auneta
yo Moshe Jésus. Yo Moshe Jésus. Soglens Moshe Kali Saiba Dita Tuka. Yo Moshe Jésus. Yo Moshe Jésus. Soglens Moshe Kali Saiba Dita Tuka. Jésus, Moshe Deva, Audeta Kyonchak Duka. Jésus, Moshe Deva, Audeta Kyonchak Duka. दोळे दांपून जेजूक आमी भितरल्यान एकवटून रावया. आनी ह्या आमच्या एकवटांतल्यान सगल्या आमच्या भावा भयणींक आमच्या घरांत जी येतात तांकां आनी हेरांक तीच कृपा मेळच्याक जेजून सांगलां ते प्रमाणे जे आमकां वायट कोत्तात, आमचो मोग करिनात पूण आमचो द्वेश कोत्तात, तितल्याय पासून आमी मागया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, ह्या मिसार तुजें उतर आयकून सुर्गींची शिकवण आमकां मेळ्ळ्या ती पाळून तुजी शांती आनी बुजवण आमकां निरंतरी मेळूं. तूं आमचो मोगाळ बापूय देखून तुवें तयार केल्ल्या जेवणानूय तुवें आमकां पोसल्याय. तशेंच तुज्या मोगान आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. फुडल्या सुमानान आमची कृपेची नोयनां स्टार्ट जातली. मिसां हांगसर सकाळची 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30. पयले मीस इंग्लिशीन जातले. इंग्लीश सोवांचे मीस. आमी चड सांगीत मिसां दवरूंक ना कित्याक कोविडाक लागून आनी ना म्हणून हांगसरूय लोकांक रावंक दिना ह्याच कारणाक लागून. त्याच भायर आमचे तें पुरसांव आसचें ना. पुरसांव आसलें म्हणटच सगळो लोक एकठांय जाता. दुसरे कडेन पुरसांव आसात खरी पूण हांगसर कितें जाता, चड लोक येता आनी खेळ जाता. ते मागीर म्हणटले कोवीड हांगसर हें जाल्लेलें आहा. आनी त्याच प्रमाणे आमी पेजूय घेवचे ना त्या दिसा. तर हें मनांत दवरात. आनी निमाणे दिसा सगलीं मिसां व्हडलींच कशीं आसतलीं. एक खेरीत मीस आमी दवरूंक ना ह्या वर्सा. पूण मिसान भाग घेवच्याक तुमकां पासीस तयार केल्ले आसा. प्रत्येकान एक पास घेतलो तर तुमची आनी 6 नांव घालूंक जातात. थंयसर भायर आमच्या कावंटराचेर आसा, त्या प्रमाणे तुमच्यान ती घेवंक जाता. सोयेर सोनवार आसतलो त्या दिसा 6, 7, 8 आनी मागीर 10 सायबाच्या कपेलान मीस आसतले. त्या दिसा म्हण हितून ते नोयनाचे दीस आसतले, खुरपेचे नोयनाचे दीस. तर हे मनांत दवरात. आनी फाल्यां मिसां म्हणना हितून आयताराची 6, 7, 8 ना 7, 8, 9, 15, 10, 15 सोंचे ना.
10चे मीस 10-15चे मीस इंग्लीश भाशेन आनी फाल्यां हें आसा रेंदेरांचे मीस 11 वरांचेर तर तें मनांत दवरात आनी फाल्यां एक कॅम्प आसा हे हॉस्पिटलान हांगसर हेल्थ वे थंयसर तें फ्री कॅम्प 9:30 ते 12:30 पर्यंत जांकां कोणें टेस्टींग बा करूंक जाय कसलेंय दुयेंस आसा जाल्यार थंयसर वचोंक जाता म्हणून ताणें म्हाका विनंती केली मातशें लोकांक सांगात म्हणून तांकां फ्री कॅम्प आसा म्हणून सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें वडक घेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती देशांत ती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा आमेन पेज 209 T16 दुखेस तावोय दुका बोरीत दुखेस तावोय दुका बोरीत पुतुम कोन talotya वेली ubi asli Samuli Aska suskar di sotali